लोखंड धातूंच्या खणींतल्यान पैसे काडपाचे सपन दाखोवन कोटी रुपयांची तोपी घालपी जिवा मायन्स अँड मिनरल्स लिमिटेड ह्या कंपनी आड ईडीन कारवाय केल्या। गोंयच्या अर्थीक गुन्यांव फाट्यान सुरू केल्ली चौकशी हातात घेवन ईडीच्या पणजी विभागीय कार्यालयान ह्या प्रकरणात सुमार 2 कोटी 29 लाख रुपयांची 3 स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या। 2010 वर्सा जाल्ल्या फटवणूक प्रकरणात ही केस जोडपाक लागल्यात। मिळिल्ल्या माहिती प्रमाण 2010 वर्सा जिवा मायन्सच्या धन्यांनी चीनच्या मेड्सस लाओटिंग दादी मोबाईल कंपोनंट्स नावाच्या कंपनीक खाणकामात भागीदारी करपाचे हायस दाखयल्ले। आपल्याकडेन खणीचे मालकीचे हक्क आसात आणि व्हड प्रमाणात लोखंड धातूक निर्यात करू येता अशी तांणी कंपनीक सांगिल्ले। हाचेर विश्वास दवरून कंपनीन सुमार पैसे हातात येतकूच खणकाम आणि निर्यात कांयच जाले ना। दुबावितांनी हे सगळे पैसे स्वताच्या सुविधे खातीर आणि मालमत्ता खरेदी करपा खातीर पद्धतशीरपणान अशी ईडी तपासांतल्यान मुखार आयला। बॅक ट्रेलच्या विश्लेषणावरवी ह्या पैशाचे लेयरिंग आणि डायव्हर्जन उक्ताडार आयला। या पैशांनी दुबावितांनी मुंबई आणि सिंधुदुर्गात आपल्या नावान जमिनी विकत्यो घेतल्यो। ईडीन जप्त केल्ल्या मालमत्तेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सावंतवाडीतल्या गालेल वाठारातल्या 2 जमिनीचे भूखंड आणि मुंबईच्या अंधेरी वाठारातल्या एका आलिशान निवासी फ्लॅटाचो आस्पाव आसा। गोय आर्थिक गुन्यांव फाट्यान हाचे पयलीं फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून आरोपपत्र दाखल केल्ले। ताचेर आदारून आता ईडीन तात्पुरती मालमत्ता जप्त करपाची कारवाय केल्या। सध्या या प्रकरणा संदर्भात फुडलो तपास चालू आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।